Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. आपणा मोदल्या थोड्या मनशांक विंचून काडूंक आनी पावलो आनी बार्नाबासा सांगाती आंतियोकीक धाडूंक धर्मदूतांनी आनी जाणट्यांनी आखे पवित्र सोबे बराबर थाराव घेतलो. जुदास आडनांवान बारसाबास आनी सिलास हांकां तांणी विंचून काडले. हे भावां मदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट तांणी बरोवन धाडली. धर्मदूत आनी जाणटे तुमचे भाव आंतियोकेंत, सिरियेंत आनी सिलिसियेंत विदेशां मदलीं आमची भाव भयण जाल्ल्यान तुमकां नोमान करतात. आमचे मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन तुमकां घुसपायलीं आनी तुमची मनां उचांबोळ केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां आमची कसलीच रोजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकटांत घालूंक फाटीं सोरूंक नात त्या आमच्या भोव मोगाच्या बार्नाबास आनी पावलो बराबर आमचे मदल्या थोड्यांक विंचून काडून तुमचेशीं धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायलें. म्हणटच हांचे बराबर जुदासाक आनी सिलासाक आमी तुमचेशीं धाडटा. हे चिटीर आमी बरयलां तेंच ते तुमकां तोंडान सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्या भायर आनी कसलेंच वजन तुमचेर घालिना जावंक पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां. कुडयां देवांक भेटोवन भोसटायलोलें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रोगोत आनी गोमटी पिळोवन मारलोलें मनजातीचें मांस खावचें न्हय. पोजोडपण पयस करचें. ह्या वस्तूंक पाठ केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतल्यात. नोमान. ते भायर सोरून आंतियोक गेले आनी हांगा भावार्थ्यांची सगळी सभा आपोवन तांणी ती चीट दिली. सभेन ती वाचली आनी हे चिटी वरवीं आपणाक घोटाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जालीं. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. पोरजा मदें धोनिया तुका वाखाणतलें. म्हजें काळीज तयार जालां देवा. होय, काळीज म्हजें तयार आसा. तुज्या मानांक गायनां करतलो. स्तोत्रां गितां रोचतलो. ओतम्या म्हज्या जागो जा. किन्नोरे, सितारां जायात जागी. फांत्याक करतां जागे. जबाब. पोरजा मदें धोनिया तुका वाखाणतलें. पोरजा मदें धोनिया तुका वाखाणतलो. राष्ट्रां मदें तुजें किर्तन करतलो. कित्याक मळबाय इतलो उंच तुजो मोग. कुपां पोरयान चडता तुजें विस्वाशीपण. उंच मळबा वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगळे प्रितुमेर फांकोय तुजी मोहिमा. जबाब. पोरजा मदें धोनिया तुका वाखाणतलें.
उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. जुवांवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फॉर्मायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करचो. जुवांव 15:12. नियाळाक आधार. जेजूचो मोग शिमेर नासलोलो. जेजून न्हंयच फकत उतरांनी बोगोर कोरण्यांनी आमचे सवें हो मोग दाखयला. जुदास आपलो घात घेवपाचो आसा हें जाणा जावनूय जेजून जेवणा मेजार उंड्याचो कुडको दिवन आपलो मोग जुदासाक दाखयलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत एकामेकाचो मोग करात अशी जेजू आमकां आज्ञा दिता. आनी आपली आज्ञा सांबाळशात जाल्यार आमी ताचे खरे इश्ट जावंक पावतले अशें जेजू आमकां आस्वासन दिता. म्हणटच आयज आमी आमकांच एक विचार करुया. जरूय तर हांव ही जेजूची आज्ञा पाळतां जाल्यार आनी ह्या देण्यान हांव भरलोलो आसा जाल्यार आमी दुसऱ्यांचो मोग करचे सुवातेर आमी तांकां कित्याक भायरायता. जेजून कोणाकूच भायराय नासतना सगळ्यांचो एक सारको मोग केलो आनी ह्याच मोगा पासत ताणें खुर्साचेर आपले दोनूय हात विस्तारून प्राण सोडलो. आयज जरूय आमी हो जेजूचो मोग नियाळून होच मोग आमी दुसऱ्या सवें अणभवलो जाल्यार आमी जोण एक बरी तोखतात तसलीं फळां दिवंक पावतल्यो. प्रितीच्या बापा, कोणाकूच भायराय नासतना मोग करून तोखतात तसलीं फळां दिवंक आमकां
तुजी भुरगीं कोर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev baren koro.